प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. अर्गांत का समय जेसु अगलाब का समय जेसु आराधन का समय जेसु हर्षिता का समय जेसु जय जय का समय जेसु आराधन का समय जेसु. हालेलुया 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 हालेलुया. आ समय देवाक आराधना में करिया जेसु का आराधना करिया पवित्र आत्मा ची महिमा आम्ही गावया. देवाचे उदर सांगता हरी एक दिंबी म्हजे मुखार मरतली सर्गी संवसारी आनी पाताळी. तर त्या देवाक आराधना करच्या खातीर आमी सर्व रितीन तयार जावया. आमचें मौन आमचें काळीज जेजूच्या हाती आमी दिवया. आमच्या कुडीचेर एक विश्व जेजूक आमी समर्पण कर दिवया. आमी ताका आराधना करता आसतना कसली अडखळ आमकां येवना जावं दे. बगार देवाची खुशी कित्याक म्हण जाणा जावची कृपा आनी देवाची सकत आमचे थंय देवोवणी उंच्या खातीर ह्या आराधना वेळार विशेश तरेन मागया. देवाची महिमा आमी ह्या गिताद्वारे प्रगट करया आनी सगळे ही आमी सांगता मेळोन ही गीत आमी गावया आनी जेजूक आराधना आमी करया. ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ನಾನಿಮ್ಮನೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ಮೊಣಕಾಲುರಿಸು ನಾನಿಮ್ಮನೆ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ನಾನಿಮ್ಮನೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನೇ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನಾ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನೇ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನಾ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮೊಣಕಾಲುರಿ ನಾನಿಮ್ಮನೆ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ನಾನಿನ್ನನೆ ಸ್ತುತಿಸು ನಾನಿಮ್ಮನೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ಮೊಣಕಾಲುರಿ ನಾನಿಮ್ಮನೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ನಾನಿಮ್ಮನೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನೇ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನಾ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಯೇಸು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನೇ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನಾ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ. जेजूच्या गायी आमच्या मती घाडया. त्या जेजूच्या गायांवर वाढलेले त्या हरी एक रगत आमका या संसारी सुडका दिता. भात खाता आणि मेकले करता चल वाईट सवय सांडून आमका ते निथळ करता पवित्र करता. देवाचे उतर सांगता ताका तोपलेले छेर ते नदर लायतले
आणि ते बदलतले त्याची जीवित. आज आम्ही त्या तपलेल्या त्याच्या गायांचेर एक गरीबावर नदल करूया आणि त्या गायांक आमी आराधन करूया, त्याची स्तुती करूया. त्याने आमचेर दाखयलेलो तो मोग केदो व्हरतो जावन आसा. समयाच्या उतारत आमकां ते धैर्य दिता, कित्याक त्याच्या जीव त्याच्या कुडीर सदां 1,500 गिसर गाय आसले आणि 150 गाय त्याची हाडां दिसताले. असले गायल्लो तो म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर. त्या गायांनी आमकां ताणें लिपयला. देवाचे उतर सांगता कीर्तनाच्या ग्रंथांत त्याच्या पाठीचेर नांगोर ओडलो म्हणून, आणि ते नांगोर ओडलो 2 कोसींनी त्याचे मांस फाडले आणि तातूंत आमची सगळी पातकां घालून ती फळ ताणें भरली, ते मांस ताणें भरले आणि त्याचे भितर ताणें आमची पातकां ववयली. देखून देवाचे उतर सांगता आमी त्या आमच्या पातकां बक्षिल्ल्या जेजूक, आमच्या पातकां ववयल्या जेजूक आमी आराधन करूया, ताची स्तुती करूया, ताका आमी महिमा दिवया. ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡುವೆ, ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡುವೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನೆಸಿ ನಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆ, ನೆನೆಸಿನ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ನಿನ್ನ ಗಾಯಗಳ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನೆಸಿನ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನೇ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನೇ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನ, ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆ. ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ನಿನಗಡ್ಡ ಅಡ್ಡ ಬೀಳುವೆ, ನಿನಗಡ್ಡ ಬೀಳುವೆ. ಉನ್ನತದಲ್ಲೂ ಉನ್ನತದಲ್ಲೂ ನಾ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆ, ನಾ ನಿಮ್ಮನೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ರಾಜಾದಿ ರಾಜ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜ, ನಿನಗಡ್ಡ ಬೀಳುವೆ, ಉನ್ನತದಲ್ಲೂ ನಾ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನೇ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ, ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನೇ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನೇ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ. Sagat Dewa ni undi Sonia Yesus. Tu kami aradhana करता हूँ जो महिमा में गाता हूँ Sonia Yesus. Tu yang kelak tu sana, yang kelak tu pavitra, yang kelak tu Dev.
तू जाऊन असाय तू जाऊन असाय संसाराक भूत दिनार तू जाऊन असाय सर्गिंची सांगवाय तू जाऊन असाय महत्व सो देव तुका आराधन करता तुका स्तुती करता तुका आराधन करता तुझी महिमा मी वाकरता सुमिया जेजू हर एक वाईटाची शक्ती आमच्या ताव तुटून उडे सुमिया जेजू हर एक पिळाशना तुटून उडे हर एक सलवणी तुटून उडे हर एक वाईटाची शक्ती तुटून पडून दिया मला वाईट सवय तुटून पडून दिया आत्ताचा प्रभाव सगळं तुटून पडून दिया मला दैविक सकत देवने होती दैविक सकत देवने होती दैविक सकत देवने होती हालेलुया राखा बाबा 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 Thank you Lord, praise you Lord, glory, 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 glory. Yes Lord Jesus, we worship you Lord. तुका आराधन समय जिस तुका आराधन करता Jesus, thank you Lord. सगळ्या संसार सोदनी तू जाऊन असाय सिंहासनसेना तुझ्या हातान रचलो व संसार तुका पेटवून दिता सुम्या जी कोण तुका आराधन करणार तुझी स्तुती करणार तुका समर्पण कर दिता त्यांच्या तर्फे आम्ही तुका आराधन करता तुझी स्तुती करता दया कर आमची स्तुती तू स्वीकार कर आमच्या आराधन ते स्वीकार कर सुम्या जेजू तुझी महिमा आमका पळोवंक मेळून दी सुम्या जेजू थँक यू लॉर्ड जीसस उरे रे करे करी आला लंबरल मला रे कला रे दग छंदर दग दग छंदर बरे कला बरे कला बरे कला बरे रो स्तुती 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 महिमा 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 दग 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 छंदर दग छंदर बरे जीसस 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 या देवाक सोडल्यार आमकां कोण आसा ह्या संवसारी आमी पळयले सखडी हर प्रयत्न केल्यार कितेंच करूंक जायना संवसाराचेर कोणाचोच अधिकारी इसलना कितले व्हडले व्हडले मनीस आज तांची सकत दाखोवंक पळयतात पूण सगळें निर्फळ जालां आतां एकच एक सकत ह्या संवसाराक आमकां बचाव करूंक शकची ताचें नांव जावन आसा जेजू देखून तो आमच्या जिवितांत आसा देखून अजूनय आमी जिवंत आसा तो आमचे थंय आसा देखून आमी देवाची स्तुती करूंक शकता तो आमचे संगत आसा देखून आमकां ताणें जिवंत दवरला ह्या संवसाराचो खंयचो तो वसो आमकां येनातले बरी ताणें आमकां राखून व्हेला आमकां ताचें संरक्षण दिलां ताच्या अंज पुडीवांक दावन आमकां आमची ताणें राखून केल्या तर त्या देवाक सोडल्यार दुसरो कोण आसा आनी ताका सोडल्यार आमकां बचाव करतलो कोण आसा देखून आमी ह्या जेजूच्या पाटलाव आमी करया जेजूक आमी घट्ट धरया आमच्या जिवितांत कित्याक तो आदीं आसलो आतांय आसा आनी आसतलो कित्याक देवाचें उतर सांगता हांव तो आरंभ आनी हांव तो अंत म्हूण सांगता हांव तो अल्फा आनी हांव तो ओमेगा म्हूण सांगता तर ताचे शिवाय कितें आसा ह्या संवसारांत देखून आमी सगळीं एक घडी भर आमकां आमी सरेंडर करया त्या जेजूच्या पांयां तळा समर्पण कर दिवया आमच्या कुटाम समर्पण कर दिवया आमच्या भुरग्यां बाळांक समर्पण कर दिवया आमच्या युवसनांक समर्पण कर दिवया हर एक आमच्या घोव बायलां खातीर विशेष तरेन समर्पण कर दिवया हर एक कुटाम क्रिस्ती कुटाम आमी समर्पण कर दिवया आनी क्रिस्ती कुटुंबांत क्रिस्ती मौल्य आमी उखलून दवरूंक त्या जेजूक आमी आराधन करया ताची आमी स्तुती करया ताका आमी आराधन कित्या तोच जावन आसा मोग असो देव जावन आसा कित्याक संवसारांत आयलो तो मोग जावन आयलोलो आनी तो आमच्या संगता तो रावता आमच्या संगता आसा देखून ताचे संगत आमी संतोश पावया ताची प्रत्येक जावन तेजें नांव आमी उलो मारतना ताची स्तुती आमी करतना आमकां तो अभिषेक करता अभिषेक म्हळ्यार कितें अभिषेक म्हळ्यार देवाच्या उतरान आमी पळोवचें जाल्यार दमदूताचें कृत्य पुस्तक 10 अध्याय 30 आनी 8 वाक्य सांगता देवान कशें नजरेच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो तशें तो आमकांय पदवेन आनी पवित्र आत्म्यान मागता तेंत आमकां देवान दिवचे अभिषेक जावन आसा देखून आज आमी दुसऱ्यांक कितेंय मागचें नाका मगच्या भावानी भयणी अभिषेक आमी मागया दत्त पवित्र आत्मा म्हजे ते आनी तुजे ते तुज्या आनी म्हज्या कुटुंबांत देवण येवच्या खातीर आमच्या युवजनांचेर देवण येवच्या खातीर आमच्या भुरग्यांचेर देवण येवच्या खातीर आमच्या चड पिडेस्तांचेर देवण येवच्या खातीर वायट सवयांक वळख जाल्ल्यांचेर देवण येवच्या खातीर दत्त पवित्र आत्मा पातकी लोकांचेर देवण येवच्या खातीर आमी विशेष तरेन मागया कित्याक तो देवण येताना ताचे
अभिषेक आम्ही कान गेल्या आमचे जीवित बदलता आज असले बरी पाले आम्ही असोंक जायना आमचे जीवित तो रूपांतर जाता आणि देवाच्या महिमेत आम्ही वांठिली जाता तर आम्ही ते महिमा आम्ही जोन कान घेवच्या खातीर ते अभिषेक आम्ही जोन करच्या खातीर विशेष तराने आता आम्ही मागया हर एकले आम्ही समर्पण करते मागया ನೀನಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಯಾರುಂಟು ನೀನಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನನ್ನೇಸಯ್ಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನನ್ನೇಸಯ್ಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನನ್ನೇಸಯ್ಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನನ್ನೇಸಯ್ಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಯಾರುಂಟು ನೀನಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಯಾರುಂಟು ನೀನಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನನ್ನೇಸಯ್ಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನನ್ನೇಸಯ್ಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನನ್ನೇಸಯ್ಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನನ್ನೇಸಯ್ಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ आधी तू हसलय देवा आताही तू आहे आणि मुखारी तू असतोलय कोण आम्ही तुझ्या भुरगी आज तो कार्यदान करता तुझी महिमा तुझी स्तुती करत असताना तुझी दैविक सकत मंगळाचे जो आमचे देवणी होती तुझी दैविक सकत भस्मसो भुसो जसं अपस्तालांचेर आणि मरियमाचेर देवण आयलो तत्त भस्मसो भुसो जिबाच्या त्या उज्याच्या जिबाने आमचेर तो देवणी होती आणि आमचे ते असलेली पिढा शिडा सगळी पैस सुसंदी निराशपण पैस सुसंदी देवसनीची पदवी सगळी तुटून पडोंदी घरात असले ते सगळे वाद विवाद सगळे तुटून पडोंदी हर एक वाईटाचे सत्य पाडाव जाऊन दी त्या वेळार हर एक माठ मंत्रा प्रतिस्पर्धा नाडिकारीची सकत जेसूच्या नावाने ते बंदित जाऊन दी या वेळार आणि सगळे मानसिक सगळे समस्या या वेळार परिहार जाऊन दी तर एकल्याच्या जीवितान कुटुंबात समाधान येऊन दे कुटुंबात सर्व रीतीचे बरेपण येऊन दे समृद्धीचे जीवित एकल्याक मिळून दे सोम्या तुझो तुझ्या सगळ्या या ख्रिस्ती परिचय तुझ्या पायातळा आम्ही उभारतो आणि तुझी स्तुती करतो तुंतु आरंभ आणि तुंतु अंत्य तुंतु अल्फा आणि तुंतु ओमेगा तुका आम्ही आराधन करता तुझे शिवाय दुसरं आमका कोणी बचाव करूंक सकना तुझे शिवाय आमका सगळं बरे करूंक सका दुसरं कोणी सकना तू एकला मात्र आमका बरे करताय तू एकला मात्र आमका सुटका दिताय तू एकला मात्र आमका पवित्र करताय तू एकला मात्र आमका अभिषेक करताय तुका मात्र जाऊ दे आराधन स्तुती महिमा आता आणि सदा सर्वता आम्ही तुझी स्तुती करता तुझं आरंभ आणि अंत जेसू आदियल्लू नीने अंत्यदल्लू नीने ನನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಅಯ್ಯ ನೀ ತಾನೇ ನನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಅಯ್ಯ ನೀ ತಾನೇ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಯಾರುಂಟು ನೀನಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಯಾರುಂಟು ನೀನಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನನ್ನೇಸಯ್ಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನನ್ನೇಸಯ್ಯ
నన్నేసయ్యా హల్లెలూయా నన్నేసయ్యా హల్లెలూయా నన్నేసయ్యా హల్లెలూయా Let the power of God will come upon us, Lord. The Holy Spirit of God anoints us with your fire. Jesus, हरि एक पीड़ा शिदा यात्रा हुंसावली हरि एक वाइट के सत्य हमारा छुटन पड़ती हरि एक गरानी समाधानी होती हरि एक गरानी समृद्धि होती कष्ट हरि एक गराना दैस होती निराशपन गराना पैस होती हरि एक वाइट के सत्य छुटन पड़ती दौसन के पदवी मातृका पेटस मन नानी का जी सत्य छुटन पड़ती जिस क्षणावन अभिषेक करते जो हरि एक anoint the Lord Jesus with your fire నన్నేసయ్యా హల్లెలూయా నన్నేసయ్యా హల్లెలూయా Thank you, Lord. Thank you, Lord. पवित्र आत्म्यान भरया आम्ही अभिषेक आम्ही अपनावी आमचे गणकाट घेवी जे वळता ते अभिषेक आम्ही पहाड सांग सोडचे नाका आमच्या कुटुंबात वाळवून दिते आमच्या घरांनी वाळवून दी आमच्या भुरग्यांताय वाळवून दी आमच्या युवसनाताय वाळवून दी हर एका गौबैलांच्या जीवितांत लग्न जीवितांत वाळवून दी दैविक सकत वाळवून दी दैविक सत्य हर एकल्यांक सुटका दी जेसू सुटका दी जेसू हर एकल्यांक आमकां सुटका दी आमकां मदीक समाधान दी काळजान संतोष दी माया मोगान एकवटान जिवंक आमकां आधार दी कृपा दी एकामेका बगसूंक आमकां आधार दी कृपा दी जेसू निहाल करता सुना जेसू थँक यू फादर थँक यू जेसू थँक यू लॉर्ड हालेलुया నన్నేసయ్యా హల్లెలూయా నన్నేసయ్యా Amen. Hallelujah. Uraraka Jesus. నన్నేసయ్యా Uraraka Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Anoint Jesus. Anoint each and every one. Anoint them, Lord Jesus. Anoint them, Lord, who are watching. They will be filled with your power. Jesus. Let the power of God will come upon us. Jesus, thank you, Lord. Praise the Lord. Glorify, holy Jesus. Worship you, Jesus.